नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। जॉब स्कॅमाक लागूनच गोंय कर्मचारी भरती आयोग नेमला। गुणवत्ता पळोवनूच नोकऱ्यो। मुख्यमंत्री म्हणटा रोखडीच जायरात। जॉब स्कॅमांतल्याचेर 100% ॲक्शन। म्हापशेच्या सादूर तरणाट्यांनी राती पुलिसांक घेवन घी फॅक्टरीचेर घाली धाड। 21 डब्यांनी 315 किल गायची चरबी, गायची कत्तल। पुलिसांनी तिगा वेपारींक उखलले। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात प्रकाश राणेचो जामीन पणजे JMFCन मारलो भायर। तो हॉस्पिटलांत पुजाक दिवचले अटक। IRB स्टाफाचो रिपोर्ट खात्याक। कळंगुटे बेकायदेशीर गजालीक पर्यटन खातें जबाबदार। सरपंच जोसेफाचो आरोप। आमदार मायकल म्हणटा पर्यटन, घर खातें, पंचायत सगळ्यांची एकठांय जबाबदारी। दुकानाचे विक्री विशीं 3 कोटी रुपये परत मागिल्ल्यान कुणाल रायकारान आपलेच किडनॅपिंग घडोवन केलो बदनामीचो प्लान। आरोपी रुबन वेर्णेकाराच्या आदोगादाचो दावो। पावस नॉयस पोल्युशनाच्या आव्हानात नरकासूर उबे। सांतिनेज कांठळ्याच्या म्युझिकाचेर मनीस हक्क आयोगाचे निर्बंध। मुख्यमंत्री म्हणटा मजा करात, उपद्रव नाका। जॉब स्कॅमा आडावंकूच सरकारान गोंय कर्मचारी भरती आयोग नेमला। गुणवत्ता पळोवनूच नोकऱ्यो दितले। मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता। आयोगाची नोकर भरतीची जायरात खंय रोखडीच येवपाची आसा। जॉब स्कॅमाच्या प्रकरणाचेर मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। जॉब स्कॅमांतल्या दरेकल्याचेर खंय 100% ॲक्शन जातली। सगळ्यो केसीस ज्या पळय कसल्योय अजुनूय म्हाजें म्हणणें की थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन्स ज्या सगळ्या केसीसच्या बाबतीत करता कोणूच हातूंतल्यान सुटचो ना। त्या खातीर आनिकूय जर कोणाचें कितें आसत जाल्यार त्या पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी दिवच्यो। म्हणजे खंयसरूच तुमी जर पळयलें आसत गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस, नॉट ओन्ली सगळ्या कसल्याय बाबतींत गव्हर्मेंट सगळ्या स्ट्रिक्टली एक्शन। पयर केळी धरली म्हणजे केळी खाताल्यांनी सुद्दां लक्षांत घेवपाक जाय कोण बुडोवन काडटा आनी कसल्या हितूर बुडोवन काडटा ते। ती खंयच्याच बाबतींत जे पळय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यान तेंचे कायमचे बंद उडयता आनी ताका भितर उडयता काडून अशें आहा ते। सगळ्यांचेर केसीस एक्शन जे आहा पळय न्ही 100% एक्शन जातली। कोणूच सुटचो ना भितरल्यान। सगळ्यांक जो कोण मेळोंक ना ताकाय धरीत आसा। कोण मेळ्ळा तेजेर फुडली एक्शन तेज्यो चार्जशीट जावन येतल्यो। हे ज्यो आसा पळय न्ही हांव परत एकदां सांगता, लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय की अशे जे फालतू मनीस जे इन शॉर्ट अशा पद्दतीन भोंवता, हांव नोकरी दिता, तूं नोकरी दिता, ह्या लोकांचेर हेच्यांनी विश्वास दवरूंक जायना। आनी म्हणूनच स्टाफ सिलेक्शन आसा। रिजल्ट एग्जाम जाली काय दुसरे दीस रिजल्ट लागतलो ते बरें म्हणजे आनी उरचें ना। त्या खातीर अरे लोक अशेय आहा जी नोकरेची एडवर्टायजूच जावंक ना तेज्या खातीर पयशे दिवपी लोक आसात। लोकांनी म्हाका दिसता अलर्ट रावप गरजेचें आसा। त्या खातीर लोकांक शिकलेल्या ग्रॅज्युएट लेवलाच्या भुरग्यांक जर हें कळना जाल्यार आनी कोण कितें सांगतलो। आतां पर्यंत GPSC आनी UPSC कळनासलें तें बरें आहा। एडवर्टायज येयनासतरीय बी नोकऱ्यांक पयशे दितात। इतकें तरी समजून घेवपाक जाय, इतकें तरी कळपाक जाय निदान। स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो एडवर्टायजमेंट रोखडोच सुरवात जातल्यो। म्हापशेच्या कांय सादूर तरणाट्यांची पुलिसांक घेवन रातीं एका घी फॅक्टरीचेर धाड। 315 किल गायची चरबी सापडिल्ले 21 डब्यांतल्या 15 डब्यांनी चरबी। म्हापशे पुलिसेन तिगा वेपारींक उखलले। गोरवांचे बेकायदेशीर कत्तलीचो आरोप। कांय दिसां फाटीं मडगांवां खारेबांदार अशेच चरबेचे 41 डबे सापडिल्ले। नमस्कार। काल पेड्यान म्हापसा हांगासर कमर खाजन हांगासर एक घरान अप्पलाल बेपारी हेज्या घरान हो एक बीफ आनी हेजे मांस आनी हाडां स्टोर करतालो। ह्या हेजेर म्हापसा पुलिसांनी कारवाई केल्ली आसा। म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा ह्या प्रकरणात। अप्पलाल बेपारी आनी मिरासाब बेपारी आनी सैफिदान बेपारी हांकां
अरेस्ट केल्ले आसा. म्हापसा पोलीस स्टेशन निश्चितन करतात. 315 किलो घी आसा हे. जे लोकलूय आहा बोडगेश्वराक पांयां पडले अशें केन्ना जावपाय ना जे बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन जे कितें घडटा ते पांयां पडोन आमी हांगा येयले जाल्यार पळयत जाल्यार थंय आमकां पयलीं डबे मेळ्ळे तुपाचे जे शिजयल्ले गायेचे कातीचे. तेज्या उपरांत मेळ्ळें आमकां हत्यारां. भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचें मांस आहा पळय ते सुकलेले मांस 3-4 पोटले मेळ्ळे, डब्यान भरलेले मेळ्ळे. मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां येदे व्हडले चॉपर, एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो, कळ्ळें न्हू. आनी मागीर जाल्यार भायर जाल्यार पळयत जाल्यार कायला कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता. सो तेन्ना आमी येवन हांगा रेड मारली पुलिसांक आपोवन. ओनर म्हणटा आपूण तो खंय साबण करपाक घालता म्हणटा भायर बेळगांव. पयलीं बेळगांव घालता म्हणून मागीर म्हणपाक लागलो सावंतवाडी घालता म्हणपाक लागलो. आणि मास्क खंयच्यान घालूं हाडटा? खंय तो पूण हेका जे येता पळय आमच्याच धर्मा भितर आमीच गिरडा हे आनी हे आमच्या धर्माक भाटयता. मास्क खंयच्यान हाडटा म्हणटा तो? मायज तो हांगा म्हापशेच्यान घेता म्हणटा तो. शॉप नंबर 8 कितें म्हटलें आनी थंयच्यान घेता म्हणटा तो. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. सरकारी नोकरेच्या नांवान 40 लाख उखलपी प्रकाश राणेचो जामीन पणजे JMFC कोर्टान भायर मारलो. अटक करीत सावन तो हॉस्पिटलांत एडमीट. कॅश फॉर जॉब स्कॅमांत फोंडें कोर्टान जामीन दिल्ल्या पुजा नायकाक दुसरे केशींत दिवचले भितर उडयली. नोकरेक 14 लाख उखलपी IRB स्टाफ सागर नायकाचो रिपोर्ट खात्याक पावला. Bicholim police has finally arrested accused Pooja Naik in cheating case, and she was later produced before Bicholim JMFC court, where the court sent her in the police custody for 5 days for further investigation and interrogation. In another cheating case on the pretext of government job with Panjim police, in which Prakash Rane is the accused, the court has rejected bail application of Prakash Rane. But Panjim police is yet to interrogate Prakash Rane as he is still undergoing treatment in Mapsa district court. In the third cheating case on the same line, means cheating a person on pretext of providing government job, in another case which is with the Fonda police, in which IRB staff Sagar Naik was arrested, Fonda police has now submitted a report to Home Department and IRB commandant regarding Sagar Naik act of cheating. Sagar Naik was arrested by Fonda police, but later next day he was released on bail by the Fonda JMFC court. But in accordance with the bail condition, he is appearing before the investigating officer as and when required. Mukesh Kumar for Prudent. कुणाल रायकाराच्या किडनॅपिंग प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत रुबन वेर्णेकार म्हणटात तो मी नव्हेच. रुबनाक आडकूंक खंय रायकारान आपलेच किडनॅपाचें नाटक केलां. रुबनाच्या आदोगादाचो दावो. दुकान विकपाच्या वेव्हारांत दिल्ले 3 कोटी रुपया परत मागिल्ल्यान खंय रायकाराचो बदनामीचो प्लान. I am Advocate Kapil Vernekar and I am welcoming you all on behalf of my client Ruben Vernekar. रुबेन वेर्णेकर आणि जे तक्रारदार आसात हांच्या मदीं एक अग्रीमेंट जाल्लो. ते आपले दुकान हाका विकपाचें ठरयलें आनी अमकोच प्रायस ठरलो. ते दुकान विकपा खातीर आमी तांकां 3 कोटी ताणें आमकां पयलीं मागले. 3 कोटी तांचे कडेन दिले. ताची सगळी रिसिट्स, ताचे सगळे ऑफर लेटर्स, चॅक पेमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिट्स आर विथ अस. सगळे आमचे कडेन आसात. आणि ते 3 कोटी ते घेतले नंतर आमी जेन्ना तांकां सांगलें आतां सेल डीड केन्ना करुया, आज फाल्यां परां हवेरां अशी तांणी टाळाटाळ केली आनी सेल डीड अजून मेरेन केलें ना. जेन्ना आमी तांचे कडेन मागपाक लागले ते पयशे परते तेन्ना थोड्या दिसांनी हो आख्खो इन्सिडन्स तांणी घडोवन हाडलो. कारण थंयच्यान लक्ष वचून हो एक क्रिमिनल, रुबेन वेर्णेकर एक क्रिमिनल आपल्याक कोणे तरी उखलून व्हरपाचो प्रयत्न केलो गनाचे पॉयंटाचेर. हें घडोवन हाडलें कारण ते 3 कोटी तांकां वचोवपाक जाय आशिल्ले आनी ते 3 कोटी दे वॉन्टेड टू डिफ्रॉड माय क्लायंट रुबेन वेर्णेकर ऑफ दॅट मनी. म्हाका हेज्या पासून आतां खूब मनस्ताप जाल्लो आसा. फायनान्शियली आनी मोरली डावन जाल्लो आसा. कित्याक एक मनशाचेर सगळे अर्दांतल्यान असो जो प्रेशर घालूं जाता तेज्या खातीर कशें स्टँड करप तेच म्हाका आतां समजना. आनी आतां आमकां मागीर लेटली कळ्ळें की ते दुकान ताणें ऑलरेडी तेजो हाफ भाग जो आसा दुकानाचो, 50% शेअर दुकानाचो ऑलरेडी विकिल्लो आसा आपल्याच एक सोयऱ्याक कोणाक. आनीक 50% जो रायट तेजो आसा ते तेणें लीज एग्रीमेंट केल्लो आसा फॉर नेक्स्ट 12 years.
सो हे ताणें ऑलरेडी पयलीं करून दवरिल्लें आनी ही हॅड नो इंटेन्शन ऑफ गिवींग मी द शॉप. पूण ताणें म्हजे कडल्यान पयशे काडून घेतले आनी ताणें अशे तरेन सगळो हो डाव रचिल्लो आसा. कळंगुटे टुरिझमात तोपये आनी नाका जाल्ले धंदे वाडल्यात. पर्यटन खातेंच जबाबदार. सांगून पसून एक्शन जायना म्हणून सरपंच जोसेफ सिकेर उलयल्लो. आमदार मायकल म्हणटा तोपये आनी असले इश्यू आसातच. टुरिझम खातें एक्शन घेता. घर खातें, टुरिझम, पंचायत सगळ्यांची खंय एकठांय जबाबदारी. दिवाळे उपरांत एकठांय इन्स्पेक्शन जातलें. टाउट्स असता ते म्हणटा लडकी मागता हे मसाज मागता हे तूं सो कोण घेता एक्शन? कोणूच घेयना एक्शन. म्हाका खरेंच दूख दिसता आनी आयज हांव उलयता कित्याक ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचेर की ते कांयच करिना म्हणून हांगा. दे आर ओन्ली देर टू मेक मनी एट द कॉस्ट ऑफ कलंगूट बीच. आयज मायनींग काबार जाला, ट्युरिझम काबार जावपाक टायम नाका. आयज कलंगूट इतले नाका जाल्लेली वस्तू चलता की आमच्या लागीं पावर आसना तितलो. इतलो पावर ना. आतां तूं म्हाका सांगशी आमी 8 वरांचेर स 7 वरांचेर हे गाडे आसता पळय आयस्क्रीमीच्या ते कोण आसता. आमी कितें करतले तेजर? तरी पूण आसतना हो आमचो PI आहा तो परेश नायक, तो आमकां इवनिंग पुलीस प्रोटेक्शन दिता आनी तेजर वयता. बागान वचा कोण जे नॉन गोवन्स जे फ्रूट कातरता हातीन खावपाचे दिसना ते चालू आहा. तेका दाखयलें हांवें ट्युरिझम डायरेक्टराक. नो सी ट्युरिझम डिपार्टमेंट जबाबदार कोणेच म्हणूंक जायना थंय. इट इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तांकां हाडून फायन घातलेले आहा. जे सरपंचान सांगलां ते सत्य आहा की टाउट्स खूब जाल्ले आहा, बिचाचेर खूब भोंवता आनी तितून जो बीच PI आहा तेणेय बरें काम केलां ह्या 2 दिसांक टाउट्सांक दवरपाचें आनी तो फुडें चालूच आसतलें. काय जाल्यार आमी होम मिनिस्टर जो CM आहा ताका सांगून आमी फायन इन्क्रीज करपाचो प्रयत्न करतले. I and Honorable Tourism Minister will visit शिंकेरीम, कांदोलीम, कलंगूट, बागा, कबरड. हांव तेजे कडेन हाफ डे घेवपाचो ह्या दिसांनी एंड वी वील विजीट ऑल दीस बीचीस आफ्टर द दिवाली. आनी तेका कितें कितें आमी करूंक शकता एज पंचायत. सरपंचाकूय आपयतलो हांव. पंचायत कितें करूंक शकता, आमदार कितें करूंक शकता एंड ट्युरिझम डिपार्टमेंट कितें करूंक शकता टू इम्प्रूवायज इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द बीच. हेचेर आमी एक तडको काडटले, म्हणजे इमिडिएट सोल्युशनूय काडटले. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स. शृंगाराची परिभाषा. कृपा हेअर टॉनिक. आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. ब्रेस्तारचे दिवाळीची तयारी. घरदारांच्या सजावटीचें सामान, खाणा जिनस, फळां, फुलां, आकाश दिवे, पणट्यांच्या सामानाक बाजारांनी गर्दी. गांवठी फोव 100 ते 150 रुपये किल. भुरग्यांची मागणी हेरून रेडीमेड कॅरी होम मिनी नरकासुरूय बाजारांत पावले. दिवाळेच्या बाजाराक पॉवरफुल रिस्पॉन्स. बाजारकार उमेदीर. खासा रिपोर्ट. कितें कितें हाडला तुवें? फोव हाडला, तांदूळ हाडला, बतासा आनी गोड आनी लायो, तिरपळां आनी सोलां आनी हे तांदूळ आनी नाचणे आनी फळांची तोरां, मीठ हाडला. फोव वता पयलीं आनी आंबडे आमचे घरचे आंबडे हाडलात आनी कांय ना हेंच हाडलां आतलें. दिवाळेची घरगुती खर्चां सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें. हय हय.
हां 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 केन्ना मेरेन आहा तुमी आतां हांगा? आयज आमचो लास्ट डे 1-2 सुटी आसतली दिवाळीची, फाल्यां दिवाळी न्ही. हय मेन कितें वता तुमचो आयटम दिवाळी मेन चकरी, शंकरपाळी आनी लाडू बिसून जाय. हां 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 केन्नाच्यान चालू केला आतां तुमी? आयज 5 दीस जाले आमकां. 5 दीस जाले आसा लोक घेता? हय हय घेता, घरगुती म्हणटा घेता. हां हां कित्याक आसा मागणी. वर्ष 2014 सावन 31 ऑक्टोबराक राष्ट्रीय एकता दीस मनयतात. सरदार वल्लभभाई पटेलाचे जयंतीक खासा कार्यावळी. बुधवारा गोंयांतय कितल्याशाच सुवातांनी रन फॉर युनिटी रॅली जाल्यो. सांखळे रन फॉर युनिटींत मुख्यमंत्री धांवलो. आज आमकां म्हणजे आमी जेका म्हणटा की इंटरनल आमकां प्रॉब्लेम चड आसा. भायल्या देशांतली सेक्युरिटी आमची सेक्युरिटी जी आसा ही सक्षम आसा. कदाचित आमचेर कोणी जरी फाल्यां सकाळी खंयच्याय कंट्रीत आमकां जर आमच्या देशाचेर फाल्यां सकाळी वॉर करपाचो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार आमकां आमच्या मिलिटरी फोर्सीस, एअर फोर्सीस, नेव्ही फोर्सीस हांचेर विश्वास आसा. तांच्या कडेन आमी झगडूं शकता, तांकां आमी धांवडून घालपाक शकता. बट एक गजाल लक्षात घेयात, जे इंटरनल फोर्सीस आमच्या मदीं विभाजन करपाक लागलेले आसा. आमच्या मदीं तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं ख्रिश्चन, तूं कर्नाटकचो, तूं महाराष्ट्राचो, तूं युपीचो, तूं कन्नड, तूं मराठी, तूं हिंदी, तूं कोंकणी, हे जे विभाजन करपाक लागलेले आसा हे विभाजन आमकां नश्ट करपाचें आसा. आमकां ह्या विभाजनांतल्यान सगळे जाण एकत्र येवपाचे आसा. आनी हेच करपा खातीर तो संदेश तुमच्या सगळ्या मदीं दिवपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजीत केला. हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही ताळयो मारून तुमचे अभिनंदन करात की तुम्ही ती भुरगीं आसा जी नेटान सगळ्या जाणांनी आपापल्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो, की तुम्हीच ती भुरगीं आसा जी रन फॉर युनिटी ह्या देशा खातीर एकतेचो संदेश दिवपी ही तुम्ही धांवपा खातीर हांगासर तयार जाला. भुरगीं खूब आसतलीं, तांच्यांनी उलो मारिना फुडें थोडी जी भुरगीं हांगासर आयली तांच्यांनी म्हटलां की हय आमी आमचो थोडोसो वेळ ह्या देशा खातीर दिवपाक तयार आसा. आमी सातत्यात पळयता अशा पद्दतीच्या सामाजीक कार्यक्रमांत वांटेकारी जावपी, अशा पद्दतीच्या ल्हानसान कार्यक्रमांतल्यान सदोदीत आमी म्हणटा की आमचे बालमन घडत वता. ह्या देशा खातीर डेडिकेशन दिवपाचे बालमनाचेर आमच्या परिणाम जाता. सातत्यात तुमचे सगळ्यांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता आनी सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां सदोदीत ह्या देशाच्या एकते खातीर, अखंडते खातीर आमी सगळे जाण याद दवरतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सरदार वल्लभभाई पटेल जात पात के बंधन तोड़ो, यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड. माड्डोळचो समीर खाजनकार नरकासुराची रुपडी, ऑर्डरीचे नरकासूर आनी आकाश दिवे करून पोट चलयता. 3 वर्सां फाटीं ताका एक्सिडेंट जाल्लो, ताच्यान चलूंक जायना. पर्पल फेस्टिवलाक सरकारान दिल्ले सायकलीन भोंवन तो नरकासुराची रुपडी विकता. जाग्यार बसून शक्य तितलें काम कश्ट करून ही कला ताचें पोट भरता. फक्त भुरग्यांक घेता अशें पेंटींग बसलो न्ही पेंटींग करपाक कितें व्हरून दवरूंक जाय न्ही म्हाज्यान, मातशें व्हरून दवर, हाडून दी, ते करतात. 3 वर्सां हांव सारको बेडीर आसा. गोवा गव्हर्मेंटाक खरें म्हाजे उपकार केले, हेका लागून हांव आयज भायर सरलो. हो म्हाड्डोळचो समीर खाजनकार. 3 वर्सां फाटीं ताका गाडयेन मुकिल्लो. 3 वर्सां जाग्यार उरल्या उपरांत आतां बसपाक तरी जाता. मात चलपाक जायना. पर्पल फेस्टा वेळार ताका सरकारान 3 टायरांची सायकल दिल्ली. ताच्या वयल्यान तो आतां भोंवता. सरकारान गाडी दिल्या आनी मजत जावपाची म्हूण समीर जाग्यार वचून कितें करपाक जाता तितलीं कामां तो करता. एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार सामान व्हरतलो जाल्यार भुरग्यांचो आदार घेता.
आकाशकंदील करता नरकासुरी करता तेव्हा बी नरकासूर सांगल्यार करता कित्याक म्हाज्यान ते घेवन वचूंक जायना न्ही चेडा चेडवा सगळें धाकली रे एकलो दिसता का फक्त भुरग्यांक घेता अशें पेंटींग बसलो न्ही पेंटींग करपाक कितें व्हरून दवरूंक जाय न्ही म्हाज्यान मातशें व्हरून दवर हाडून दी ते करता तिका जे बसून करूंक जाता पळय ते सगळो आयटम करता चार NGO म्हाका जॉयन जाल्लो रे तेंच्यांनी चड बरो मोटिवेट केलो आनी तेंच्यांनी म्हाका हें केलें कर तूं समीर कर कितें तरी कर ह्या वर्सा 27 केली सवाय दिता फक्त एक तेजेर एक 50-60 रुपया एक्स्ट्रा म्हाजे कामाचे गोवा गव्हर्मेंटाक खरें म्हाजे उपकार केले हेका लागून हांव आयज भायर सरलो आनी हे भायर विकूंक पेन्शन म्हटल्यार मेळटा 2000 ह्याच वर्सा भायर सरला नाजाल्यार हांव कितें करतालो कोणी फ्रेंड सर्कला तांकां सांगप ते मागीर खंय शॉपाचे कॉन्टेक्ट करून दिताले रे आनी हे वर्सा आतां ही गोवा गव्हर्मेंटान सायकल दिल्ले कारणान मातशें बऱ्याक पडला भायर येवन सेल करूंक मेळटा न्ही पूण आतां कशें आहा घरान आसल्या कारणान काम ना कांय ना म्हणटकीर आतां म्हणलें हें करुया गणेशा फाटल्यान लायता चक्र करता मागीर क्रिसमसाच्यो बेली करता गोटे करता जालें आतां 3रे वर्स कितें जाल्लें म्हाका एक्सिडेंट जाल्लो 2017 एप्रील 1 तारखेक आनी तेन्नाच्यान ना 3 वर्सां हांव सारको बेडीर आसलो बेडी आशिल्लो जायना उठपा मागीर फिजिओथेरापी घेवन येवन आतां उठून बसून हेजेर वचोंक जाता न्ही हे वर्सांत हांव भायर सरला गोवा गव्हर्मेंटान आमकां हें दिला न्ही पर्पज फेस्ताक सायकल रे इलेक्ट्रीक तितून मातसो आतां हे वर्सांत फेब्रुवारीच्यान भायर सरला प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. पावस आणि नॉयज पोल्युशनाच्या आव्हानात नरकासूर उबे. पणजे नरकासुरांनी 3 ते 5 मीटर उंचाय गाठल्या. अंदूक रातभर पुलिसांची सावंड सिस्टमीचेर नजर आसतली. सांतिनेज नरकासुराच्या पोल्युशनाचो इशू मनीस हक्क आयोगा मेरेन पावलो. निर्बंध घालून नरकासुराक बावटो. मुख्यमंत्री म्हणटा मजा करात, आडे कडेच्याक उपद्रव नाका. आमी सगळ्या जाणांनी नरकासुराचें दहन आसूनी किंवा बाकीचे सगळे उत्सव आसूनी सगळ्याचेर कंट्रोल दवरून उत्सव करचे. आमी पळयता की पोल्युशनूय कमी करचें, आवाजूय कमी करचे, जेणे करून लोकांक डिस्टर्ब जावचो न्ही. आपल्या उत्सवात लोकांक डिस्टर्ब करचें न्ही इतकेंच म्हजें मागणें आसा सगळ्यां कडेन. समेस्त गोंयकारांक दिवाळीच्यो आनी बाकीच्या सगळ्या भाऊबीज लक्ष्मी पुजन हाज्यो खूब खूब शुभेच्छा. सांतिनेज रातभर कांटाळ्यांच्या म्युझिक लायतात म्हूण प्रकरण मानव अधिकाऱ्या कडेन व्हेला. अंदू ताचेर निर्बंध येवपाचे. पुलिसांनी नजर दवरची म्हूण मानव अधिकाऱ्यान सांगला. पुलीस रिपोर्टूय दितले. काय ना आमचे एक ते सगळ्या भुरग्यांचे एक ते थीम आशिल्ले म्हणजे तेंच्यांनी एक चिंतलेले की बाबा ह्या वर्सा आमी 2 हेजे नरकासूर करतलो म्हणून. सो आनी ह्या भुरग्यान युनीक कशें ह्या भुरग्यान आमकां ती आयडिया दिली. सो आमी म्हणलें करया म्हणून. त्रास मात जाले फाटी लास्ट टायम आमचो भिजलो कंप्लीट भिजलो. सो आमी कशें करून तर दुसरे दीस सगळे भुरगे एकठांय जाले. फूल खूब वगत काम केलें आनी लास्टाक आमकां आमचो नरकासूर रेडी जालो. बट इतल्या वगत आमचो नरकासूर रेडी जावपाचो ना. बट आमकां कळलें की 12 पर्यंत आमकां लास्ट टायमींग म्हणून. 10 अशें ना, परमिशन आमी सगळे घेतलेलें आसा. 12 पर्यंत आमकां टायमींग दिला. बट हांगा सद्या कोण ना अशें आमचेर कंप्लेन की हांगा जे लोक रावता ते बरे हितून तांकांय खबर आसा 1 दीस नरकासूर म्हणून. काय ना आमी पावसाक चिंतून आसलेले. आमी 3 उबारले मागीर अचानक पावस पडले. मागीर आमी गडबडीन अशें वयर चडोवन भुरग्यांक बीन एकामेकांचेर बेळांत बीन हाडून आमी स्काय फोल्डिंग घातले. पावसान भरपूर आमकां त्रास दिलो कित्याक आमचे फुटलो नरकासूर परत तयार केलो, परत हे केलें आमी तोंड आमच्या पिठार परत आमी केलो. आमी आतां कितें 50-60 वर्सां जालीं नरकासूर करता म्हणजे आमी म्हाका आतां 50 वर्सां जालीं. आतां आमची थर्ड पिढी आमची हे थर्ड पिढी करता ते मागीर तांकां हांव हेल्प करता. नागजर हांगा आसा तुमी फाटल्यान पळयतात नरकासूर आयज राती दहन करपाचें आसा. सो तेचें प्रिपेरेशन चालू आसा. पूण खंय तरी भुरगे म्हणटात इतले दीस आमी ल्हानपणाच्यान पळयत आयल्या की पाऊस नासतालो आनी खंय तरी गवत आमकां सुकें गवत मेळटालें. तातूंत आमी नरकासूर करून जळयताले. पूण आतां खंय तरी कागदाचो नरकासूर करचें पडटा आनी मदींच आतां 2-3 वर्सां जालीं पावस पडटा. खंय तरी भुरगे मोठ्या आशेन हे नरकासूर करतात. मागीर तेंच्या आशेच्या खंय तरी निराशा जाता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.